नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडत आणि दीप्ती काकोडकराच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। ज्येष्ठ साहित्यिक उदयबाब भेंब्रेच्या घराभायर बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांची निदर्शनां। शिवजयंती दिसा मुख्यमंत्र्यान केल्ल्या विधानाचेर हरकत घेतिल्ल्यान भेंब्रेक जाप विचारपाक उसरा राती जमले बड्डे। पुलीस सेवा करताना कसलेच प्रकारचे गैरप्रकार घेवचे नात। खपोवन वाळपे पुलीस प्रशिक्षण केंद्रात आयोजित केल्ले दीक्षांत सुवाळ्यात मुख्यमंत्र्यांची शिटकावणी। अनैसर्गिक रितीन पिकयल्ली फळां, बनावट वखदां आनी नितळसाण नाशिल्ल्या हॉटेलांचेर जातली कारवाय। धाड घालप जावचें ना बंद। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेंची शिटकावणी। गोंय शालांत आनी उच्च शिक्षण मंडळा खाला जावपी 10वीची परीक्षा सुरू। वट्ट 32 केंद्रांचेर जातली परीक्षा। प्रायव्हेट गाडयो पर्यटकांक भाड्याक दिवप्यांचेर जातली कारवाय। 10,000 सयत गाडी जप्त करपाची कायद्यात आसा तरतूद। येरादारी खात्याकडल्यान भौशीक कळवणी जारी। आणि बायणा नव्या फ्लायओव्हराचेर रस्त्यार एमपीएन घाल्ले गेटयार्ड। लोक आक्रमक। सप्तका भितर गेट काडपाची मुजत। उपजिल्हाधिकाऱ्याक थळाव्यांचे निवेदन। नगरसेवक दीपक नायकाचे फुडारपण। आता खबर विस्तारान। पुलीस सेवा करताना कसलेच तरेचे गैरप्रकार खपोवन घेवचे नात। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान शिटकावणी दिल्या। ह्या फुडें पुलीस खात्यात काम करप्यांक दर वर्सा दरेक सुवातेर रोटेशन करतले। तशेंच सगळ्या तरांची सेवा आनी प्रशिक्षण तांकां सक्तीचें करतले। तेन्ना दर एकल्यान आपलें काम प्रामाणीकपणान करपाक जाय अशें वाळपयच्या पुलीस प्रशिक्षण केंद्रात आयोजीत केल्ल्या दीक्षांत सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयले। त्या खातीर जे खंयसरूच कायदो हो सगळ्या खातीर समान आसतलो म्हणून तुम्ही तुमची ड्युटी परफॉर्म करता आसतना खंय चुकपाक जायना म्हणून तर ही ताकीद समजून घेवची सगळ्या जाणांनी। म्हाका दिसता म्हाका तुमचेर विश्वास आसा की म्हाका तुमचेर ज्या पद्दतीचो हांव म्हणटा की पुराय एक्सायज डिपार्टमेंट आसतले किंवा पुलीस डिपार्टमेंट आसतले ही दोन्ही डिपार्टमेंटां ही पुलीस लोकांच्या सर्विसा खातीर आसा आणि युनिफॉर्म सर्विस ही सातत्यान लोक एका रिस्पेक्टान तुमच्या कडेन पळयता। तुम्ही ज्या पद्धतीचो रिस्पेक्ट आदर लोकांक दितलो त्याच पद्धतीचो रिस्पेक्ट हो लोकांकडल्यानूय बी तुमकां मेळटलो। तो रिस्पेक्ट घेवपा खातीर सातत्यान सगळ्या जाणांनी रावचें। आमच्या डीजीपीकूय हांवें सजेस्ट केला की पुलिसा खातीर म्हणजे कंपल्सरी इन ऑल म्हणजे ट्राफिकात आसतलो, पोस्टल आसतलो, सेक्युरिटीज आसतलो, ह्या सगळ्या हातूंतल्यान एक रोटेशनल ट्रेनिंग बेसिसाचेर ठरोवपाची गरज आसा आणि ती रोटेशनल ट्रेनिंग बेसिसाचेर ठरयता आसतना म्हणजे एवरी वन इयर इन एवरी फील्ड हो पुलीस वचप गरजेचें आसा आणि खंयसरूच हे करता आसतना कोणाचो इन्फ्लुएन्स हो कामाक येवचो ना। गोंय शालांत आनी उच्च शिक्षण मंडळा वतीन घेवपी 10वीच्या परीक्षेक सुरवात जाली। परीक्षेचो पयलोच दीस आशिल्ल्यान शेनवारा सकाळी परीक्षा केंद्रा भायर गडबड दिसताली। वट्ट 32 केंद्रांचेर 18,871 विद्यार्थी परीक्षेक बसल्यात। विद्यार्थ्यांक परबी दिवपाक पालक आनी शिक्षक हाजीर आशिल्ले। ही परीक्षा 21 मार्च मेरेन सुरू आसतली। आम्ही बिचोली सेंटराचेर आसा। 10वीची परीक्षा आज सुरू जाता आणि बिचोली सेंटराचेर जवळजवळ 1,300 विद्यार्थी आसात। आज भितरले 915 विद्यार्थी आपली एग्जाम आन्सर करतात। आज इंग्लिशचो पयलो पेपर आहा आणि शांतादुर्गा हायस्कुलान आमचे 543 भुरगे आसात। 22 ब्लॉक्स आमी केल्ले आसा। सेकंड सब सेंटर जे आमचे आसा ते हॉलिडे ऑफ ग्रेस हायस्कूल थंयसर आमचे 220 विद्यार्थी आन्सर करतात आणि 11 ब्लॉक्स थंयसर आसात। आणि राधाकृष्ण विद्यालय हे थर्ड आमचे सेंटर आसा। थंयसर 152 विद्यार्थी आन्सर करतात आणि थंयसर 9 ब्लॉक्स आसा। ते विद्यार्थी आमचे CWSN म्हणटा म्हणजे खास विद्यार्थी जे आमचे आसा तेंचे आमी सिटींग अरेंजमेंट जे आसा ते राधाकृष्ण विद्यालयान केल्ले आसा। जवळजवळ आज आमचे 50 ते 60 ब्लॉक्स सगळे कडेन चालू आसा आणि आज पयलो दीस असल्या कारणान पेरंटूय आज आमच्या सेंटराचेर खूब येयल्ले आसा आणि वेवस्था आमी एकदम बरी केल्ली आसा। आयज बोर्ड एग्जाम स्टार्ट जाता 10थाची आणि जितले एक्सायटमेंट आणि तितलोच भंय एज अ पेरंट कित्याक म्हाजे चेडूं 10थाक आसा आणि ताका पावपाकूच येयल्लो हांव। सामकें म्हणजे एक्सायटमेंट आहा तितलें टेन्शन कित्याक जेन्ना हांव 10थाक आसलो ती याद म्हाका आयज येयली आणि उत्सुकता सगळे पेरेंट्सूय हांगा खूब जमलेले आसा आणि भुरगीं सद्या निकती भितून गेल्या
आज SSCची एक्झाम स्टार्ट जाता सो सगळे भुरगे एक्सायटेड आसा पेपर कसो येतलो वर्सभर जे टिचरांनी शिकयना ते आज भुरगे आपले भुरग्यांना दाखयतले आनी टिचरा प्रमाणे एवरी पॅरंट्सांनी ते भुरग्यांचे ताका हेल्प केला सो ते आज कळटले आमकां. आयच्यान SSC बोर्डाची एग्जाम ती बंद थोडे 15 तारखेक लास्ट पेपर थोड्यांना 16 तारखेक पेपर लास्ट आहा पण एज्युकेशन डिपार्टमेंट कांय रेस्ट्रिक्शन घातलें ती ट्रान्सपरंट उदका बाटली हाडपाची मागीर तुका पॉच आसता पेन्सील बीन करपाक त्या ट्रान्सपरंट मागीर तुवें अर्दवर पयलीं तुवें पावपा जाय पयलीं अर्दवर तूं लेट जाल्यार तुका डिपार्टमेंटान सांगलां तुका बसोवपा दिवपा जाय म्हणून ते कारण तांगेले बरोबर आहा. आनी आयज भुरग्यां वांगडा पयलो पेपर म्हणजे भुरग्यां वांगडा आयज पेरंट्स आयले उत्सूक आहा. चलो आतां ह्या वर्साक 10वेक आसा उमेद तर आसा टेन्शनूय आसा थोडे पण स्कुलांतल्यान तरी तयारी व्यवस्थीत आसा. हांगा सुद्दां सेंटराक आयिल्ले कडेन अरेंजमेंट्स बरे आसा शांतपणान सगळ्यांक भुरग्यांक बी भितर घेतल्यात चोवपाक सो वी आर होपिंग की एवरीबडी वील डू गूड इन द एग्जाम्स. बेकायदेशीर रेंट कॅब वाहनां आड खर कारवाय करपाची शिटकावणी गोंय येरादारी खात्यान दिल्या. वैद्य परवानो नाशिल्ली आनी धवी प्लेट आशिल्ली खासगी वाहनां बेकायदेशीर रितीन रेंट कॅब म्हणून चलयतात. अशे तरेचे अनधिकृत चलोवप रेंट कॅब येवजण 1998 आनी मोटार वाहन कायदो 1988 उल्लंघन आसा. अशे तरेचे उल्लंघन करप्यांचेर मोटार वाहन कायद्या खाला दंडात्मक कारवाय जातली अशी शिटकावणी गोंय येरादारी खात्यान दिल्या. सुरक्षे खातीर प्रवाशांनी फक्त वैद्य परवानो आशिल्ली वाहनां वापरची अशें आवाहन प्रशासनान केलां. गोंयांत प्रायवेट गाडयो रेंट कॅबाक दितात ही प्रकरणां खूब अशी आमी पळयतात आनी हालींच्या तेंपार खुबश्यो गाडयो प्रायवेट गाडयो ज्यो रेंट कॅबान त्यो ट्युरिस्ट चलयतना दिश्टी पडटात आनी ट्युरिस्टांक विचारल्यार ट्युरिस्ट सांगतात फ्रेंडाची गाडी म्हणून. ह्याच फाटभुंयेर येरादारी खात्यान आयज एक पब्लीक नोटीस जाहीर केल्लो आसा. तितून तेणी सांगलेलें आसा की फर्स्ट टायम जो कोण हो अपराध करतलो आनी फर्स्ट टायम जो कोण सांपडटलो तेजी जी गाडी आसा ती सीज जातली आनी त्याच बरोबर ताका 10,000ची फायन आसतली आनी जी गाडी आसा तेजे रेजिस्ट्रेशन जे परमीट आसा ते सस्पेंड जातले आनी परत रिपिटेडली जो कोण ऑफेंड करतलो तेजी जी गाडी आसा ती सीज जातली 10,000ची फायन आसतली. त्याच बरोबर जे परमीट रेजिस्ट्रेशनाचे जे परमीट आसा ते कॅन्सल जातले. गोंयांत रेंट कॅबाचे जे एक्सिडेंट आसात ते खूब जातात आनी तितून भितर प्रायवेट गाडयो म्हणजे व्हायट नंबर प्लेटीच्यो ज्यो गाडी आसात त्यो ट्युरिस्टांच्या हातीन आमी खुबश्यो अश्यो पळयतात जाल्यार हेजेर ही एक कडक कारवाय अशी सरकारान केल्ली आसा. आनी ह्यान फुडें व्हायट नंबर प्लेटीच्यो ज्यो गाडयो समज ट्युरिस्टांच्या हातीन दिसल्यो जाल्यार हे नियम जे आयज जे सरकारान जाहीर केल्ले आसात ते लागतले. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन नितीन बरोबर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून. एमपीएन बायणा एप रॅम्पा कडेन घाल्ली गेट काडपाची मागणी करीत लोक परतून रस्त्यार देवले. एका सप्तकात ही गेट काडून उडोवची एमपीएची दादागिरी आमी खपोवन घेवचे ना अशें लोकांचें म्हणणें. मुरगांव बंदर प्राधिकरणान बायणा घाल्ली गेट काडून उडोवपाचें निवेदन नगरसेवक दीपक नायकान उपजिल्लोधिकाऱ्याक दिलें. मुरगांव बंदर प्राधिकरणान बायणा अप रॅम्पार घातिल्ली गेट काडपाची मागणी करीत लोक परतून रस्त्यार देवले. मुरगांव बंदर प्राधिकरणान बायणा घातिल्ली गेट काडून उडोवपाचें निवेदन नगरसेवक दीपक नायकान उपजिल्लोधिकाऱ्याक दिलें. वास्को रवींद्र भवन ते मुरगांव बंदर प्राधिकरणा मेरेन नव्यानूच उक्तावण केल्ल्या उड्डाण पुलां उपरांत मुरगांव बंदर प्राधिकरणान रस्त्यार गेट घातिल्ली. ताका लागून फुडारात हो रस्तो येरादारी खातीर बंद करतले काय म्हणून लोकांच्या मनात दुबाव निर्माण जाल्लो. एका म्हयन्या आदीं मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकर आनी थळाव्यांनी मुरगांव बंदर प्राधिकरणाच्या अध्यक्षाची भेट घेतिल्ली. त्या वेळार ही गेट एमपीएच्या सुरक्षे खातीर घातला म्हणून अध्यक्षान सांगिल्लें. नगरपालिकेन ही गेट काडपाक एमपीएक नोटीस धाडची, एका सप्तकात ही गेट काडून उडोवची, एमपीएची दादागिरी खपोवन घेवचे ना अशें तिडकल्ल्या लोकांचें म्हणणें. आमी मुख्यमंत्र्याक निवेदन दिलें की हांगा गेट घालता खंय तरी एमपीडी बंद करतले कित्याक एमपीडीची संवय आसा. एमपीडी सदांच करीत आयिल्ले आसा ग्रावंड जावं कितें जावं. आमी परत एमपीडी चेअरमॅना कडेन गेले आमदाराक घेवन. त्या वेळार तेणें कितें सांगलें आमी ते बंद करचे ना. आमी एमपीडी चेअरमॅनाक कितें सांगलें तूं एक पब्लीक स्टेटमेंट कर की गेट बंद जावची ना हे जावची ना म्हणून.
पूण तो MPTचे चेअरमॅन कांयच आयकपाक रेडी ना. तो म्हणटा सेक्युरिटी रिजन. आमी सगळे आयज बीच रवींद्र भवनाक लोकांक येवपाक सोयीस्कर आहा, मांगरान ट्रॅफिक जाम जाता. पूण MPT म्युन्सिपाल्टीचें परमिशन न घेता, डेप्युटी कलेक्टराचे PDAचे परमिशन घेनासतना फाटल्यान ही वॉल बांदता. हांगासर बायणा रवींद्र भवना कडल्यान ताबडतोब ही गेट काडची, ही वॉल मोडची म्हणून आमी डेप्युटी कलेक्टराक दीपक दान निवेदन केलां, ती दिता. येणाऱ्या शुक्रवार पर्यंत ही गेट काडची. म्युन्सिपाल्टीक सांगता आमी नगराध्यक्ष आनी CO की तेंच्यांनी तांकां नोटीस धाडची, नाल्यार म्युन्सिपाल्टी कोणी एक वीट लायल्यार नोटीस धाडटा. म्युन्सिपल इंजिनियर वयता डिमोलिशनाक. मागीर हे कित्याक रावला? आमचो आरोप आसा की म्युन्सिपाल्टीन MPT कडेन कितें केलां काय कितें सेटींग म्हणून दवरला काय कितें म्हणून. आयज जवळ जवळ 1 म्हयनो जालो जाल्यार म्युन्सिपाल्टीन कांयच एक्शन घेवंक ना, डेप्युटी कलेक्टरान कांयच एक्शन घेवंक ना म्हणून आयज आमी एक मेमोरंडम दिवपाक गेल्ले आसा आनी आमी अल्टिमेशन दिल्लेलें आसा हेचेर. 8 दिसां भितर समज ते एक्शन घेयना जाल्यार फुडल्या विकान आमी हांगा स्वता हांगा बायणा कडेन मोडटले. तुमी लॉ एंड ऑर्डर आमच्या हातीन घेवंक दिवं नाका, तुमकां रिक्वेस्ट करता. म्हाका पूर्ण विश्वास आहा आमच्या सरकाराचेर, आमच्या चीफ मिनिस्टराचेर, आमच्या तिनूय आमदारांचेर की ते 100% हांगा हे ऑथॉरिटीक सांगतले एक्शन घेवपाक लागून. सगळे हांगासर जमले, आमच्या बरोबर आमची महिला सुद्दां आसा. सगळे बरे जाल्लेले आसा, इनॉग्रेशन बी बरें जालें, सगळे बरें जालें. दुसरे दिसा ही गेट आनी ही वॉल घातली. तर आमच्या महिलांक कळून येयलें की हे जालां तें रॉंग जाल्लेलें आसा. आनी आतां आमचे जे वॉर्ड कावन्सिलरान सांगलां अगर 8 दिसां भितर हे जायना न्हू, हे मोडिना न्हू जाल्यार आमी सगळीं बायलां तेंच्या बरोबर येतली आनी हें मोडून उडयतली. हें हांव सांगूंक सोदतां. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. आवेणे केबे पुलाची स्थिती सध्या अस्पष्टूच आसा. येरादारी खातीर धोकादायक आशिल्लो हो पूल फाटल्या वर्सा बंद केल्लो, मात अजून मेरेन ताचे देखरेखीची कसलीच हालचाल दिश्टी पडना. तेन्ना संबंदीत प्रशासनान पुलाचो स्टॅबिलिटी रिपोर्ट दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आवडे केपेच्या ह्या पुलाचे 2001 वर्सा उक्तावण जाल्ले. फाटल्या 25 वर्सांत फकत एकूच फावट ह्या पुलाची देखरेख जाल्ली अशें थळावे सांगतात. आता ह्या पुलाची सामकी अवतिकाय जाल्या. देखून फाटल्या वर्सा पूल येरादारी खातीर धोक्याचो आशिल्ल्याचें सांगून बंद केल्लो. मात आता 1 वर्स जाले तरी लेगीत ताच्या देखरेखीची कसलीच हालचाल जावंक ना. देखून पुलाची सद्याची स्थिती अस्पष्टूच आसा. तेन्ना संबंदीत प्रशासनान ताचो स्टॅबिलिटी रिपोर्ट दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आमचो पयलींचो आमदार वैकुंठ देसाय त्या वेळार तो हेची सुरवात जाल्ली. डॉमिनिकान तो बांदलो, रामरावान तेजें उद्घाटन केलें. तेजे नंतर श्याम सातर्डेकर आमदार जालो, बाबू कवळेकर जालो. पुलाची एकदां आमगेलो स्वप्नील आमगेली येई आसलो तेन्ना, आतां तो येई जाला, ताणें मेंटेनन्स केल्लो. हेजे प्रमाणे पुलाक कांय येना. अकस्मात न्हू कोणी तरी बोर्ड लायलो, ते बोर्डाचेर खंयच ना रोड क्लोज जालो जाल्यार कलेक्टराची ऑर्डर आसपाक जाय, कितें बाय ऑर्डर ऑफ द कलेक्टर कितें तरी आसपाक जाय, तें बी कांय केलें ना. रोड बंद केलो. रोड बंद करतरीच एक दिसाक केन्ना तरी आमचो आमदार फाटीं पुलार आयलो. भितर ते फाटीं पूल पळोवपाक ताका आमगेल्या लोकल पंचान हांगा हाडलो आनी तेणें हांगा बायट दिली आनी पूल बंद केलो. आपण आतां पळय डेप्युटी कलेक्टर सांगपाक पूल बंद कर, कित्याक म्हटलें खबर ना. हांवें RTIचेर मागलें पूल बंद करपाची ऑथॉरिटी कोण, जाल्यार म्हाका रिप्लाय दिलो एक्झिक्युटीव इंजिनियर PWD डिव्हिजन 25 हो ऑथॉरिटी म्हणून. पण म्हाजे हेज प्रमाणे कलेक्टर इज द ऑथॉरिटी टू मेक एनी टू इरिकेट एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन बिटवीन द रोड. काम तेंचें. स्टॅबिलिटी रिपोर्ट मागलो जाल्यार तेणी स्टॅबिलिटी रिपोर्ट तेंचे कडेन ना. खड्डे दिसता, आमच्या तेजी रोड दिसता, मुखार येयल्या सगळी तेजी खडीची पयलो लेयर आसा तो कंप्लीट केल्लो आसा. आतां सकयलो जो लास्ट लेयर आसा तो आसा पळय, तर तेजी मेंटेनन्स केल्ला म्हणून ही परिस्थिती आतां येयला अशी. हेका लागून तर कंटिन्युअस तो तेजे मेंटेनन्स करीत आसलो जाल्यार म्हाका दिसना ह्या पुला बद्दल कोणाक डावट आसता आसलो. हो पूल असो हालता तशें कितें जाता कांयच ना. हो पूल ज्या दिसा 2001 जेन्ना इन्स्टॉल केल्लो तेन्ना हो पूल जेन्ना गाडी वयताल्यो मातसो हालतालोच. हे आमी स्वता ह्या पुला वयल्यान वयता हें आमकां खबर आसलें. आमी कॉलेज धरून ते आमचे सगळे ह्याच पुला वयल्यान केला. तो पूल हालपाचें कारण तेंच म्हळ्यार पूल आतां हें तुमी गॅप पळोवपाक शकता. ते गॅप पळय मातशें हें जाल्लें आसा, एक्सपांड जाल्लें आसा. मेन म्हळ्यार पोना कितें आहा, पोना तेजी सगळी चॅनल आसा आनी चॅनलाचेर तो कॉन्क्रीट आसा, तेका लागून हो एक्सपांड जालो. मेन पूल हो लोखणाचो फूल तो चॅनल घालून तेका हें केल्लो आनी वयर तेजो कॉन्क्रीट एंगल केल्लो आसा फूल. पण इतलेंच जालें की तेजी मेंटेनन्स जर टायमली जाल्लें जाल्यार म्हाका दिसता ह्या पूल बंद करपाची गरज आसा. 2001 इनॉग्रेशन जाल्लो, 2001 जेन्ना रामराव मिनिस्टर आसतना तेजी हें जाल्लो. मागीर मेंटेनन्स काय जालें मेंटेनन्स तेजी एकदां केल्लें. तशें आमचे बाळकीन भाऊन सांगलें की स्वप्नेली आसतना ताणें एकदां पेंटिंग तेजी मेंटेनन्स केलें, तेजी फाटल्यान कांयच ना. ब्रिज आसा जो पयलीं साकून ब्रिज बांदलेलो आनी लोक हो यूज करतालो.
सो अकस्मात करून अशें प्रॉब्लम जालें की कोणाक तरी रोड ब्लॉक केलो आनी हांगा रोड तेमी बंद करून पळय ही बॅरिकेड्स घातली हांगा. सो आतां हेजेरूय बी आमी जर RTI मागले, जर डिटेल मागले, बाबा आमदारा कडेन विचारलें जाल्यार आमकां प्रॉपर आन्सर मेळना. इवन पंचायतीकी दोनी हेजे आमकां ब्रिजा बद्दल कांय प्रॉपर आन्सर मेळना. सो लोकां मदीं एक खूब हें निर्माण जाता की बाबा हें अशें जालें जाल्यार मुखार जावपाचें कशें. हो ब्रीज आतां असो बंद केलो, फाल्यां तो पाड्डेचो ब्रीज आसा तो पुर्तुगेज टायमाचो बरो पयलींचो ब्रीज बांदलेलो, सो तो आसा अजून, पण तेजो एक्झॅक्टली हें ना. फाल्यां तेय ब्रिजा कितें जालें जाल्यार फाल्यां तोय ब्रीज बंद उरतलो काय. सो आमच्या हवेडे लोकांची जी कनेक्टिविटी आहा ती कनेक्टिविटीच बंद उरतली. गोमंतक टीव्ही खातीर आवडे केपेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकार. सांकवाळची लाखांनी चौखण मीटर जमीन विकपा खातीर दाबोळे विमानतळ बंद उडोवपाचो सरकार कट रचता असो आरोप दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडिसान केला. कोळशाची येरादारी सुरळीत करपा खातीर अदानीक खूश केला आनी मुरगांव कनेक्टिव्हिटी थारावीक उंचायेर बांदल्या, जाका लागून विमानां लँड जावपाक आडमेळी येतली आनी भविष्यांत दाबोळे विमानतळ बंद जातलो अशें कॅप्टन विर्यातो म्हणटा. आनी सारकें सांगचें म्हळ्यार सम वेल विशर ऑफ BJP ताणें आमकां इन्फॉर्मेशन दिलां. हें आमकां खोशी दिसली तुमी हें घेतलां म्हूण की एक व्हडली जमीन आसा. तुमी याद करा लोकसभाच्या प्रचारा टायमार प्रधानमंत्री आयिल्लो बिट्स पिलांनी फुडल्यान. थंय जमीन आसा बरी सुमार 2 लाख स्क्वेअर मिटरांची. ती एका व्हडल्या रियल एस्टेटाक विकल्या. आतां ताका बांदपाक जाय, ताका बांदपाक मेळना. हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स इट इज, ताका मेळना. सो कित्याक लागून हायट रिस्ट्रिक्शन. सो हायट रिस्ट्रिक्शन एअरपोर्टाक लागून एअरपोर्टूच बंद उडोवया. हातून कोण आसा जे आमकां नांवां दिल्यान, एक कोण P. सावंत म्हूण, एक M. गुदिनो आनी एक S. सातर्डेकर म्हूण. आमकां इतलें इन्फॉर्मेशन आयलां, हांव नकळो कोण हो S. सातर्डेकर, की फुडलो कॅन्डिडेट जावंक शकता म्हूण मोरमुगांवचो. आमकां खबर ना. आय डोंट थिंक सो आय हॅव एवर नोन हू इज. सो ही इज द पर्सन हू इज डिलींग बिटवीन P. सावंत, M. गुदिनो आनी हो कोण रियल एस्टेट कंपनी आसा पळय ती. एट वॉट कॉस्ट? आमची जमीन विकपाक पयशांक लागून आयज एअरपोर्ट बंद जावपाचो आसा. दीस इज द एंटायर थिंग. फक्त गोंयच्यो जमनी विकपाक इतल्याचेर पावले ते. सो हांव गोंयच्या लोकां कडेन मागतां, आमी एकवटान ही पळय कॉन्स्पिरसी आसा ती डिफीट करपाक. मोरमुगांव जे आतां श्री नितीन गडकरी येवन ताणें आतां इनॉग्रेट केला, ट्रक्स डायरेक्ट कोलान घेवन भायर सरतले. दीस इज अ डायरेक्ट कॉरिडोर तांकां ह्या फ्लायओवर. खंय वेतलो वेर्ना. जे पळय लोक आमचे शेतकामती झगडटा की आमची खाजनां, आमची शेतां लवतली डिस्ट्रॉय करनाका. प्रधानमंत्री मोदीक सांगलां आसतलें, सर तुका कोल जाय न्ही, अडानी हें करपाक आमी बांदता. एक्चुअली आयडिया वॉज बिल्ड एट फ्लायओवर टू सच एन हायट that no commercial aircraft can land. आमचे कडेन फोटोग्राफ आसा आनी त्या फोटोग्राफान दाखयता कशें ते लागीं येता पळय. You want to stop Daboli? Absolutely, they want to stop Daboli. And once Dabolim airport is stopped, then you can do any type of construction. जेन्ना गरीब लोकांची घरां बांदल्यान तांकां NOC ना म्हूण तुमी घरां मोडटात. But you fly over at such a height it is being built. So the game is up now. तिळारी कालवे कुशीक आशिल्ल्या मातयेच्या रस्त्यावेल्यान रात दीस येरादारीचे प्रकार वाडल्यात अशी कागाळ लाटांबरसे पंचायत वाठारांत येवपी आनी तिळारी कॅनला कुशीकचे लोकवस्तींतल्या लोकांची आसा. हे येरादारीक लागून तांकां दुल्ल आनी हेर समस्यांक तोंड दिवचें पडटा. दुल्लाक लागून दुयेसाचें संकश्ट निर्माण जालां अशी खंतूय ह्या लोकांनी उक्तायल्या. महाराष्ट्रा सयत हेर राज्यांतल्यान येवपी चडशीं वाहनां महाराष्ट्रांतल्या सीमे वयल्यान मुख्य रस्तो सोडून तिळारी कॅनलाक लागून आशिल्ल्या मातयेच्या रस्त्या वेल्यान यो वच करतात. रात दीस वाहनांची धडधड चालूच. हे येरादारीक लागून वाठारांत धुल्ल प्रदूषण वाडला. घरादारांनी धुल्ल पातळटा. देखून अस्थमा सारक्या दुयेंसांक तोंड दिवचें पडटा अशी कैफियत लोकांची आसा. तर घराची जालेली आसा, धाकटे भुरगे आसा, इतलो धुळेचो प्रमाण इतलो वाडलेलो आसा की ह्या जाग्यार आमकां भरपूर म्हणजे भरपूर त्रास जाता. आरोग्याक जे आसा कोण बरो आसता, आमचे आतां पप्पा प्रेशराचो आसा, कोण थंय दुयेंत आसता, कोण आनी कसो आसा, धुळेचो तर भयंकर त्रास जाता. तेतून धाकटी भुरगीं खेळटा रस्ता येता. गाडयो तर इतले वेगान वयता न्हू, इतले फास्ट वयता गाडयो की विचारपाचें ना. बुलेटवालो स्कुटरवालो ह्यो टमटमाट, तेतून ते टीएस कर्नाटक ते येतात. तेतून मायनिंगच्यो गाडयो खडी व्हरता कोण. कितले फावटी आमी आडयले गाडयो, तांकां सांगलें की बाबा अशी ह्या वाटेन वचो नाका, तुमकां रस्तो त्या वाटेन वच, आयकपाक कोण तयार ना.
तांकां धमकी दिली ता पयले काय आयकपाक तयार ना. आमी पुलीस स्टेशनान कंप्लेन केल्यो, ग्रामपंचायतीन सांगले, अजून काय कोणी रिएक्शन घेवंक ना. आतां आमी MLA सुद्दां सांगले फाटसून लागून तेंच्या फाटसून लागले. आयज आमी हांगा धूळ खाता, माती खाता, गुणे आमच्या घरान वयता. रस्त्यावयले गुणे स्लीप जावन फ्लॅट जावन आमच्या घरा आमच्या गाडयेन गुणे वयता, भुरग्यांचेर गुणे बसता. अजून कोण काय रिएक्शन घेना. तोडा मार्गावयले चेकपोस्ट चुकोवपाक लागून वाहनां तयारीच्या कॅनला कुशीकच्या रस्त्यावेल्यान येरादारी करतात हे विशीं संबंधीत यंत्रणा कळोवन लेगीत कोणूच कानामनार घेनात म्हूण थळावे बेजार. तर आम्ही भरपूर त्रासात आहे, भरपूर म्हणजे भयंकर. आमच्या जेवणात सुद्धा माती. आता पण तुम्ही बघू शकतात किती माती आमच्या घरात यायचे. आम्ही झाडांना पण राहतात तशी लहान मुलगी या बाजूवाल्यांची सगळ्यांची लहान मुलगी माझे नाते होतो, सगळ्यांना अस्थमाचा त्रास धुळो खाऊन एवढा धुळो येते. आम्ही सिनियर सिटीजन, ह्यांका 70 येयली आता, माका 60 झाली. पण बघा आम्ही आता या धुळीत कशी आम्ही माती खातोय बघा. सगळ्यांका आम्ही लेखी कंप्लेंट केलेलो असतात. प्रत्येक गावातल्या लोकांची भांडण झाला, तंत्र झालं, सगळा झाला तरी काय कोणी ऍक्शन घेऊन नाही. हे बघा आता सिनियर सिटीजन असतात, रात्रभर गाडी दिवसभर गाडी, सगळं जो इनलिगल गाडी असतात सगळं चोरी आणि सगळ्या इथून जातात. मोठ्या गाडी आहे, लहान आणि सांग नाही. कोण पोरगी येतात नेहमी ते ऍक्सिडेंट होतात, किती ऍक्सिडेंट होतात टर्निंगला अशी हॉर्न वाजवत. आमका शांतता नाही, आम्ही दुपारची झोपाक शकलो नाही, रात्रीची झोपाक शकलो नाही. भयंकर त्रास, हॉर्न वाजवत ढाण 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 करीत. महाराष्ट्रात नाही तर बेळगावात सगळे नेम प्लेटी बघायचे ना, सगळं कर्नाटक महाराष्ट्र सगळ्याकडनं मोठं गाडी आहे. समोरसून तर लाकड्या बिकड्या असं चोरी आणि मोठी ती झाकून लावून घेऊन जातात पहाटे 5 वाजता 4 वाजता सकाळचे. रात्रभर पण चालू, दिवसभर पण चालू. मातयेच्या रस्त्यावेल्यान सर्रास गाडयो गेल्ल्यान धुल्ल जाला आणि तो धुल्ल मागीर बांयत वचून आमचे उदक प्रदूषित जाला. देखून उदक वापरप सुद्धा बंद जाला म्हूण लोकांचे दुखणे. देखून आसा आणि आमची बाय आसा न्हू, बायन अशें इतलो धूळ जाता ते आमी उदक सुद्दां खावचें बंद केलें. आणि आता आमकां इतलो त्रास आसा, बारीक हे आसा तेका डेली आमकां थंडीचो अस्थमा थंडी कायम आसता. आमकां सुद्दां सगळ्यांक आता ह्या सायडीक घर आसा हेंकां सुद्दां सगळ्यांक ह्योच प्रॉब्लेम आसा. हे फक्त पोल्युशन ते नावाक ऑफिस कशें आसा, हेच्यान सगळे गाडये भायर सरता. गाडी अशें फास्ट वयतना अशें सायडीन सुद्दां चलांक हे जाता, प्रॉब्लेम जाता. म्हणजे सध्या जे तुमकां त्रास जाता तेतून तुमकां ही घरा सोडून वचचें अशें दिसता. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. विज्ञानाचे शिक्षण महत्त्वाचे आसा. हालीसराक चडशा विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाची आवड निर्माण जाल्ली आसा. देखून ह्या विशयाचे विद्यार्थ्यांक प्रभावीपणान शिक्षण दिवप गरजेचें. येतात एक शैक्षणिक वर्सात सगळ्या शाळांनी विज्ञान सेतू कार्यक्रम घडोवन हाडटले अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी मिरामार गोवा विज्ञान केंद्र आनी तारांगण हांगा सरकारी हायस्कूल मेर्शे तशेंच चिमल हांच्या विज्ञान सेतू ह्या कार्यावळीच्या उक्तावणा वेळार सांगलें. विज्ञान सेतू हो प्रोजेक्ट आमी फाटल्या वर्सा लॉन्च केलो ट्रायल बेस म्हणून, आणि तो सगळ्या स्कुलांनी ह्यान फुडें इम्प्लिमेंट करतले. बट आमी फाटल्या वर्साचो आमी रिजल्ट जर पळयलो आसत जाल्यार ह्या वर्सा भुरग्यांनी जे सगळे नवीन एक्सपेरिमेंट करून जे विज्ञान सेतूच्या कार्यक्रमाक हाडल्या त्या सगळ्या भुरग्यांचे हांव खूब अभिनंदन करता. इनोवेटिव्ह प्रोजेक्ट वीच इज एन हायड्रो पावर प्रोजेक्ट एका चलयेन म्हाका तो एक्सप्लेन केलो, वीच इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट. जे आमी धरणाची गेट ओपन केल्या उपरांत उदक कितल्या स्पिडीन येतलें, ताज्या उपरांत पावर कशी जनरेट जावपाक शकता, हे तेणी इनोवेटिव्ह थिंग्स तेणी एक्सप्लेन केले. प्रसादानूय गजाल नोट केल्या, जो भुरगो निव्वळ आपले लँग्वेजींतल्यान मागीर ती कोंकणी आसूनी, हिंदी आसूनी, मराठी आसूनी, इंग्लीश आसूनी, आपूण जी लँग्वेज घरा कडेन उलयता इन्क्लुडींग कन्नड आसूनी. हांवें इन्क्लुडींग कन्नड कित्याक म्हटलां, आमचें एक हायस्कूल कन्नड हायस्कूल आहा आनी त्या चलयेन खूब बऱ्या पद्दतीन निन्ने नातुकडे बरो एक्सप्लेन केलो. म्हाका कन्नड कळना पण तेणी खूब बऱ्या पद्दतीन आपल्या कन्नड भाशेंत तो पूर्ण प्रोजेक्टूय एक्सप्लेन केलो. हे कित्याक जेचो कन्सेप्ट क्लियर आहा तकले तोच तो बऱ्या पद्दतीन एक्सप्लेन करूं शकता. म्हणून टिचरीन जेन्ना मातृभाशेंतल्यान कन्सेप्ट ताका क्लियर केला तेन्ना ते आमकां बरें एक्सप्लेन करपाक शकले. प्रोजेक्ट ताका कळ्ळा पयल्यान पयलीं म्हणजे, आनी मागीर तो प्रोजेक्ट आमकां तेणी एक्सप्लेन केला इतक्या बऱ्या पद्दतीन, म्हणजे क्लियर आसा. तुमकां एक गजाल जर म्हाका दिसता पत्रकारांक कळ्ळ्या जाल्यार खबर ना, म्हाका कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव. आज सगळीं भुरगीं थंयसर प्रोजेक्ट जे घेवन आयिल्लीं ती गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलाची भुरगीं. दिवचलचो वॉकिंग ट्रॅक सध्या काळखांत बुडला. ह्या वॉकिंग ट्रॅका वयली एकूय स्ट्रीट लायट पेटर्न आशिल्ल्यान ह्या ट्रॅकाचेर सध्या साबार समस्या निर्माण जाल्यात. लायटी नादुरुस्त आशिल्ल्यान चडशा लोकांनी रातच्या वेळार ह्या वॉकिंग ट्रॅकाचेर येवप बंद केला. तशेंच ह्या वॉकिंग ट्रॅकाचेर भिकाऱ्यांचो उपद्रव वाडला. बसपा खातीर घाल्ल्या बाकाचेर हे भिकारी रात दीस न्हिदिल्ले आसतात.
आमी हांगा ट्रॅकार डेली भोंवंक येता, चलपाक येता आनी काही लोक येता, बायलां येता, सगळे येता. ह्या वाटेन लायट ना एका टायमार, मागीर परिस्थिती हें जाता आनी कोणू अशे लोक अशे बसलेले असतात, तेंची मातशी नोंद घेवची इतके सांगून म्हाजे म्हाकाय सांग लायट नासतना कितें प्रॉब्लेम जाता? लायट नासतकूच मागीर लोकांक पासयकूय वचोंक गावना आनी लोक उरता न्हू आनी भंय दिसता, काळोख आसता आनी काही जिवाणी बिवाणी भोंवता. एका टायमार आमी सुद्दां पळयल्लें आहा की हांगासर आमी वयताले आनी मरे योदो व्हडलो सामको हार, तरी बरो आमचो पांय पडोंक ना आनी काळोख आसलो. कुत्रे बी असता हांगा, कुत्रे सुद्दां असता. हय हय. आनी ह्यो लायटी केन्नासून बंद आसा? हे आतां जाले दोन दीस तरी आमी पळयता, 2-3 दीस जाले. सांजच्या टायमार आमी 7 मेरेन तरी आमी हांगा असतात. पयलीं लायटी आसल्यो, पयलीं पेट्टाले 6:30 पेट्टाले. साधारणसून जास्त लोक वॉकिंगाक येता. साधारण 5:30 सून 8 पर्यंत हांगा खूब लोक येता. 6:30 साधारण हांगा लायट येता, तरी आतां थोड्या दिसांक लायटाचे मातशी प्रॉब्लम आसा. ते मातशे क्लियर जाताले, लोकांक बरें आसतलो. आनी खूब भायर लोक आनी भुरगे हांगा येता. ताका एक कुत्रो आसा न्ही, कुत्र्याक लागून मातशी त्रास आसा. ते कोणी तेजे अधिकारी कोणी पळयताले बरें आसतलें. हांगा ह्यो आमचो वॉकिंग ट्रॅक आसा तो खरोच आमच्या हेल्थाक लागून सगळ्यांक लागून बरो आसा. पूण हांगा लायटी नासल्या कारणान हांगा इनलिगली थोड्यो एक्टिविटी जाल्ल्यो आसा आनी हे सोफा बीन आहा पळय न्हू, ते रेस्टाक लावन घातलेले आसा. म्हणून हांगा लेडीज बीन आहा तांकां सुद्दां एकदां कोण ड्रिंक करून बसता, कितें करतात, आपले कितें करतात, ते लेडीजांक सुद्दां मातसो त्रास जाता. तेन्ना हेजेर हेजें कारण कित्याक ना? हांगा काळोख खूब आसता, लायटी रेग्युलर नासता, केन्ना नासता आनी रातच्यो लायटी जर रेग्युलर ना जाल्यार हांगा भरपूरशी इनलिगल एक्टिविटीज जाता. हांगा कोणाचें कांय नासता रातचें. लायटी नासल्यो काय मागीर बायलां बी येवपाची बंद जाता. आनी हे सोफाचेर हे न्हिदला ते कशें कितें? तांकां आतां कोणी तरी कितें तरी म्युन्सिपाल्टीन किंवा PWDच्या हेनीन तांकां कितें तरी सगळें दिवंक जाय. कित्याक हे लीगल आतां एकटो न्हिदला म्हणून बाकीचे सोफा 4 आहा, बसना कोण. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यरात्री ते फातोड